पावसाच्या सुरवातीक बाजारात येवपी पिपऱ्यो आनी तवशियो अंदू वर्सा बरीच कमी जाल्यात। पीक कमी जाल्ल्यान प्रेसूय वाडला। पावसाचेर पीक घेवपी शेतकारांचो आंकडोय कमी जाला। शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर सरकारान खासा मजत करपाक जाय अशें पिरोळचे शेतकार मागतात। शेतकारांक दोंगराळ वाठारांत पडीक जमनीक पीक घेवपाक दिवचें म्हूण फोंडेच्या बलराम शेतकरी मंडळान मागला। अंदू पावसाचे सुवातेक पीक मेळूंक नाशिल्ल्यान बाजारात तवशी आनी पिपऱ्यो उण्यो जाल्यात। प्रियळच्या बलराम शेतकरी मंडळाच्या शेतकऱ्यांनी खर्च परवडना म्हूण अंदू जमीन शिंपून तवशेचे बी घेवंक ना, ते पावसाक रावल्यात। तवशी कशी म्हारग आसतली काय कशी मायज आसतलो बी सामकें कमी जालें न्ही आतां। वर्सा ह्या वेळार येताली न्ही तवशी बाजारांत ह्या वर्सांतली आतां जातल्यो कितले दीस वयतले फोन काडल्यार थिंगेले जातले आनी कितले दीस वयतले वतले ना एक दीस म्हणून आमकां वेळ जालो जाल्यार उदक हें आमकां हाडटा तो गाडयेर। उदक शिंपून काडूं ना ह्या फावट ना ना पावसाचे त्यो सगळ्यो पावसाचे त्यो सगळ्यो वर्साचे म्हणजे 3 म्हयने आमगेले आसात न्ही। 3 म्हयने आसता सारें बिरें काडून आमकां कितें मेळटा। कांय शेतकऱ्यांनी गवे रेडे आनी रानवटी जनावरांच्या त्रासाक लागून तवशी रोवंक ना। जवळ जवळ 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन राहिल्ली सगळी गवे रेड्यांनी खावन उडयली। माकड तशें माकड आमकां त्रास करता, म्हशी तश्यो म्हशी, गवे रेडे तर आतां कांयच करूंक दिना। सरकारान आदार केल्यार लोकांक शेत रोवपाक उर्बा मेळटली म्हूण बलराम शेतकरी मंडळ मागता। सरकारा कडेन अशें म्हाजें एक म्हणणें आसा की ह्या अशा शेतकऱ्यांक रजिस्टर करून घेवचे आनी हे पारंपारीक शेतकारांची रजिस्टर नोंदणी करून घेतल्या नंतर ज्यो पडीक जमनी आसा किंवा पडीक दोंगर आसा ते सरकारान इन्स्पेक्शन करचे आनी अशा शेतकऱ्यांक रोवपाक मदत करची। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मडगांवांत चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावेल्या गोलकीपिंग कोर्साक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। देशभरांतल्यान तातूंत 25 गोलकीपिंग कोच वांटेकार जाल्यात। स्वित्झर्लंडांतलो गोलकीपिंग कोच स्टीफन स्टूस ह्या कोर्सात मार्गदर्शन करता। कोर्स सोमार मेरेन चलतलो। You have to think that you don't have so much time also for the cross ball because you use also time for the game. So if you decide I just want to have cross ball and nothing more, so you cannot do this also with We are here in Goa for FIFA goalkeeping course for the teachers from India. And for the FIFA it's very important that we can teach all over the world coaches because we see that the goalkeeper position is a very important position and we need to have more special trainings for the goalkeepers, so we need also more special coaches for the goalkeepers. And especially in Asia and also in Africa, till now it was not important. So the goalkeeper always just played together with team, or also in the training he was included in the team training, but he don't have a special training. And that's why the level sometime of the goalkeeper coaches is also very low. I have attended this is because it helps me in conducting courses since I'm an instructor in conducting AFC courses. So it will help me to enhance my knowledge and to be prepared whenever I'm taking goalkeeping sessions in the courses. So in that sense it helps me a lot. And this kind of courses should be done more because goalkeeping is not taken very seriously in India at the moment, but it is slowly getting up there. So I hope if these courses are held more, then the clubs also will be they will force themselves to get a goalkeeping coach. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।